फोंड्या अशें कितें जालें की एमजीपीचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पयलीं पासून पयल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे जाले त्या वेळार ताणेंच म्हणिल्लें आपूण उबो रावतलो. आनी आमचो जेन्ना BJP बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगिल्लें की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार आमकां दवरचो लागतलो आनी रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकेट दिवपाक जाय, निवडून हाडपाक जाय. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजनां काही वेगळी आशिल्ली आनी तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपूण उबो रावतलो म्हणून. आनी आज तो जिल्ला पंचायतीक स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडलीं इलेक्शनां परत घेतले तुमी? फुडलें कांय जायना, आयचें आमी उलयता. आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चांत जेन्ना आमदार पोटनिवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतले परत. पार्टीने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट केलं त्याचे? आतां फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याका टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना, कांयच दिवना. ते एक्सेप्ट करतले आमी. पूण तुमच्या पार्टीन अशें सोडून वचप मागीर परत येवप चलता कित्याक तुमी म्हणलें पोटनिवडणुकीक मागीर विचार केले वयतले म्हणून. पोटनिवडणुकीत तो ताणें कधी दुसरो प्रश्न विचारला, तूं तिसरोच विचारता. सारको एकलोच विचारा. परत प्रवेश दितले तुमी तो विचारला? आतां कांय सांगूंक शकना न्ही कोण कितें आसा तो. हां, दार ओपन आहा तुमी? अशें कांयच ना, आजून कांय ठरूंकूच ना. आमची सेंट्रल कमिटी मिटिंगूच जावना. पण असो कितें ओके, हांव एकलो उलोवंक शकना. म्हजे कडेन सेंट्रल कमिटीचे सगळे मेंबर आसा. आयक म्हण, हांव एकलो न्ही, पार्टी म्हणजे हांव एकलो न्ही. सगळे मेंबर आसा आमचे सेंट्रल कमिटी आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जे सेंट्रल कमिटी थरयता ते फुडें वता. सो सेंट्रल कमिटीची मिटींग जाली की तुमचे म्हऱ्या परत येता आनी तुमकां उत्तर दिता. प्रेजिडेंटाचो निर्णय सांगलें मरे तुका. प्रेजिडेंटाचो निर्णय हो खरो ठरना. सेंट्रल कमिटीचो निर्णय जो आसा तो खरो ठरता. ना, आमची पयलीं आसतली फुडल्या विका. इलेक्शन आतां जावचें? हय हय हय.